चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकाम मोतयां कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें आमच्या भांगराळ्या गोंयांतले भांगराळे कलाकार जे आयज जायती नामना मेळोवन लोकांनी तांकां वाखाणल्यात, तांचो वावर लोकांनी मानून घेतला. आनीक आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार तांचो थोडो भोव वावर हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां. सुरवातेक तुमकां वळख करून दितां. म्हज्या दावे वाटेन ओलाव ह्या नांवान ताका सगळ्यात वळखतात. ताचो वेगळे पद्दतीन ताणें वावर केला. तें म्हटल्यार धाकट्या लोकां मदें, बारीक लोकां मदें तो वचून तांचे मदें कांतारां गावन तांकां उर्बेन दवरून जी आमची संस्कृती, आमचें दायज आसा तें तो उखलून दवरपाचो प्रयत्न करता. ओलाव बाब, आयच्या कार्यावळींत येवकार. तेच भशेन म्हज्या शेवटाक पियो आग्नेल, ताका पी आग्नेलूय म्हणटात, म्हणटच ताचो ह्या संगीताच्या मळार ताणें जायतीं कांतारां आपणें स्वताक तयार करून लोकां मुखार दवरल्यांत. ताचो तियात्रांतोय थोडो भोव वांटो आसा, तियात्रांनी तो गायता. तेच भशेन गोंयांत जातले जायते म्युजिकल शो सगळे सुवातेर तो दिश्टी पडटा. स्वताक तो नव्या कलाकारांक मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. आयच्या कार्यावळींत पियो बाब येवकार. थँक्यू. आमचे तिसरे मानेस्त वेलरोज पेरेरा. खरें म्हटल्यार सुरवात ताणें तियात्रांतल्यानच केली. तियात्रांनी तें नाचतालें, कांतारां म्हणटालें. आनीक उपरांत ताणें संगिताक वळख मारली. आयज तें कॅनडाच्या देशांत आसा आनी थंय रावन तो आपलो संगिताचो वावर तें मुखार व्हरता. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत वेलरोज बाय माई मोगाचो येवकार. खरें म्हटल्यार ही कार्यावळींत चवथो मनीस आसलो आनी तो म्हटल्यार मार्क रेवलन. म्हज्यान ताका विसरूंक जायना, पूण कांय कारणाक लागून तो आमच्या ह्या शुटाक आतां पावोंक ना. तरीपूणी ताकाय आसा थंय हांव येवकार दितां, कारण ही कार्यावळ ह्या 4 मानेस्तां उद्देशी मुखार वता. ती म्हटल्यार सुरवातेकूच तुमकां हांव सांगतां की वर्ल्ड गोवा डे हो युकेच्या देशांत जाता आनी ताच्या पासत ह्या 4 मानेस्तांची, मार्क रेवलन ना तरी पूण 4 मानेस्तांची ताच्या पासत खास लोकांनी तांची निवड केल्या, ज्या उद्देशीन तांचो परफॉर्मन्स तांकां पळोवंक मेवतलो आनीक ताचेर ती सादरीकरण करतलीं. म्हणटच ऑर्गनायझरांनी लोकांचें ओपिनियन घेवन तांकां मुखार हाडल्यात. म्हणटच पयले सुवातेर ओलाव बाब तुज्या लागच्यान हांव सुरवात करतां. ती म्हटल्यार तुजी खुशालकाय कितें? ओके, हांव खूब खोशी की म्हाका ऑर्गनायझरांनी आनी त्या लोकांक विंचून काडलो म्हूण लंडनच्या गोंयकारांक उर्बे वरीत दवरपाक म्हज्या म्युजिका वरवीं. आनी हीच तांची खुशालकाय हांव तजवीज करतलो ताजी दवरूंक आनीक तांकां नाचोवंक आनी म्हजे बरोबर गावूंक आनीक तांकां जाय तें दिवंक म्युजिकांतलें. वा वा वा. पियो बाब, तुजें मन कितें सांगता? सदांच हांव आशेतालो, स्वप्नेतालो UK वचून म्हजी कला थंयसर सादर करपाक. आनी ही एक जावन आसा भांगारा सारकी संद म्हाका थंयसर वचून आमच्या गोंयकार भावांक आनी भयणांक म्हजी कांतारां भेटोवपाक, म्हजी कला भेटोवपाक. जायते फावटी आमी युट्यूबार जावं दुसऱ्या म्युजिकल शोवांनी वावरता तेन्ना लोक आमकां पळयता आनी तांकांय जाय आसता आमी थंयसर येवन आमची कांतारां सादर करपाक, आमची कला सादर करपाक. आनी हेकाच लागून घडये आमकां तांणी विंचून काडल्यात आनी तांची आस जी आहा आमी येवन थंयसर तांकां एंटरटेन करपाची ती आमी उदीक उर्बेवंत करूंक वावुरतल्या. वा वा वा, खूब बरें दिसता. कारण जायत्या जाणांच्या काळजा मनान आसता की आमी केन्ना UK पावतले, केन्ना आमी परफॉर्म जातले, केन्ना. म्हणजे ही उत्सुकताय सारकी गरजेची. वेलरोज बाई, तुज्याय काळजांत तशेंच कितें तरी? डेफिनेटली हांव खूब खुशाल, म्हाका खूब खुशालकाय भोगता
की हांव UK आतां पयल्या फावटी वयता वाजोवंक परफॉर्म करपाक म्हजें सदांच सपन आसलें भुरगेपणासान म्हणजे म्हजी कला आहा पळय ती म्युजीक संवसार भोंवपाक ते करून आनीक आयज मोकळें जाता करपाक आनीक देवाचे उपकार आय एम रियली ग्रेटफूल टू गॉड एंड आय रियली होप आय कॅन डू जस्टीस वन आय एम देर वा 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 खूब बरें दिसलें म्हणटच आतां ओ लाव हो जेन्ना जेन्ना ज्या ज्या सुवातेर वेता तेन्ना कितें तरी ताचे भितर एक खाशेलपण आसता ती म्हटल्यार कितें तरी वर्न वाजयतलो जावं कितें तरी आनी कितें तरी अशें म्हणजे ओलाव हातूंतल्यान तूं कितें दाखोवंक सोदता हांव दाखोवंक सोदतां गोंयकारपण आनी हांव घेवन भोंवता तें पळय हें कांकण हें तुका हांवें हाडलां कित्याक तुवें हांव Wow. बिजी आसत आनी तुका दिवंक पावचना तशेंच म्हज्या आर्टिस्टांक ओके वेल दिस इज फॉर यू देव बरें करूं. आनी पियो दिस इज फॉर यू देव बरें करूं. ही कांकणां घेवन हांव लंडन वेतलो बिकॉज वेन एवर आय परफॉर्म एनीवेर आउटसायड गोवा हांव ती कांकणां घेवन वेताच पयलीं हांव ती कार्गोन घालून व्हरतालो फुट्टाली 50 वयल्या तितूंतली 20च मेवताली पूण आतां हांव ती हँड कॅरीन घेवन वता सगळीं कांकणां आसता म्हजी हँड कॅरीन सो घेवन वेता तेच बरोबर होय घेवन वतलो हांव हो पळयतोच गोंयकाराक जेन्ना हांव परफॉर्म करता गोंयचो उगडास येता आदलो उगडास येता अरे तुजो कोण पदेर आसलो पदेर बी कोण ना फकत दीस कांकण इज द इन्स्पिरेशन वीच गेव मी टू फॉर्म माय लोगो थंय पयलो आसतालो ओ लव दॅट ओ कम्स फ्रॉम दीस कांकण सो हो खंयसरूय हांव वेता तेन्ना हांव घेवन वेता आनी गोंयकार म्हणटात अरे कांकणां चाडल्यान पोयो हाडूंक ना हें हाडूंक ना तें हाडूंक ना म्हणटा हांवें सांगलें ना दुसरे फावट घेवन येतलो हय ओलाव बाब आयज सोशल मिडिया उदेशीं जावं युट्यूबा उदेशीं जायतें कितें येता ज्या जाग्यार काजूचे मोळे आसतात थंय त्यो काजू मोळप शेतांनी वचप त्या शेत पिकयतल्या जावं शेतांत वावुरतल्या बरोबर कश्ट करी लोकां बरोबर वचप आनी थंय तांचे मदें कांतारां गावप हें तुका केन्ना येवजलें ओके इतलीं वर्सां फाटले 20 वर्सां सुमार हांव पॉप वी स्टार्टेड पॉप म्युजीक लायक कोर कांतार आल्बम दॅट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफूल कोंकणी आल्बम पॉप आल्बम ताचे फाटल्यान करीत आयलो मागीर हांवें चिंतलें पॉप करता हें गडे म्हजो उगडास कोणूच धरचो ना म्हणजे सारकें गोंयच्या मुळान वयचें काजूनी वयचें शेतान वयचें आनी शेतकारां बरोबर कितें तरी करचें म्हणून शेतान गेलो तुका नॅचरल एक्टर्स मेळटा शेतकार तुका एक्टींग करूंक नाका हांव शेतकार म्हण हांव एक्टींग करतलो पूण थंय तुका सारकें शेतान काम करतलीं मनशां मेळटात काजूनी गेलो थंय तुका काजू काडटात ती मनशां मेळ तर हांवें चिंतलें सो टू कीप आवर ट्रेडिशन लायक कल्चर अलायव दीस वील हेल्प फॉर द जनरेशन्स टू कम ते म्हणटलीं अरे जोत घालता तें आमी केन्ना पळोवंकूच ना हातून तरी पळोवंक मेळटलें जोतकार गरे आसचें ना हाचे फुडें म्हणजे हांव तें करून डॉक्युमेंटरीज कश्यो दवरता ल्हान ल्हान आतां दुसरें म्हजें मिठाचें येता मिठाचें आगर सो आय बी रिलीजिंग इट बिफोर आय गो टू UK सो आय वर्किंग ऑन अग्नेल भाऊ तुवें हालीं त्या तेंपार युट्यूबाचेर बी तुजीं जायतीं कांतारां अशीं अपलोड केल्यात तातूंतल्यान तुका कितें मेवलां एक तरी लोकांची वाखाणणी तुस तोखणाय कांतारां बरीं बरयता आनीक तुजे कांतारांक नाद बरे आसतात ट्युन्स बरे आसतात ओरिजिनेलिटी आसता वेगळेंच कितें डिफरन्स आसता अशें लोक सांगता तेन्ना उर्बा भोगता आनीकूय बरें करून दिसता लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसता आतां पियोचें कांतार येता बरेंच आसतलें जायतीं कांतारां तूं पयशी जाल्यार म्हजीं कांतारां काजराच्या माटवांत वाचतात हॉलांत ते वेडींग स्पेशल म्हणून घेतात आतां स्वता मार्क रेवलनान 2-3 तरी कांतारां म्हजीं मोडलेलीं आहात तर उमेद भोगता अशी जेन्ना लोक आमचे विडियोज पळोवन जावं आमचीं कांतारां पळोवन आमकां वाखाणटा तेन्ना आनीक अशेंच आनीकूय दिवंक दिसता लोकांक बरेंशें आतां वेलरोज बाय हालींचो तुजो जो वावर आसा तो चडसो कॅनडाकूच आसता म्हणटच थंय तुजो वावर कसो कितें चल्ला हाची थोडी म्हायती सद्याक म्हणजे ऑब्वियसली गोवन कम्युनिटीन वाजोवपाक फोकस आहा अपार्ट फ्रॉम दॅट ऑल्सो हांव थिएटर प्लेयांनी वाजयता चड करून जॅज रिसंटली आमचो एक जॅज ऑल वुमेन ब्रास इन्स्ट्रुमेंट प्लेयर्स आसली आमी हांव एकूच गोंयकार पूण म्हाका चड प्रावड फील जाता कित्याक जेन्ना तांकां सांगता आय एम फ्रॉम गोवा इंडिया आनीक ती चात्ता गोवा फूय आनी तांकां आमचे म्युजिकाचें सांगता आनीक आमची म्युजीक पासून आमची कोंकणी म्युजीक आहा पळय ती चड करून इट्स ऑलमोस्ट लायक कलिप्सो
ते South American, ha poi ती Jamaican. So there's a lot of amalgamation of music. आणि जेन्ना तांकां सांगतात, they also realize like, okay, music is so similar, we're just divided by countries. म्हणजे तुवें प्रयत्न केला की गोंयचें जें संगीत आसा तें तातूंत मिसळ करून कितें तरी दिवंक. वय डेफिनेटली. आनी इवन आमची लायक ट्रम्पेट सावंड पासून गोंयकारांचे आसता पळय त्यो दुसऱ्याच भाशेन आसता. आनी हांव तोच बी कोत्ता की हांव ट्राय कोत्ता क्रिस पेरी और आनी कोण आमचे आतां सद्याक ट्रम्पेटर्स आहा पळय ते ती असो लायक तेंच्या भाशेन म्हाका ट्रम्पेट प्रॅक्टीस करपाक आनीक तो सावंड गोंयकारपण सावंड आहा पळय तो भायर काडपाक. आतां ह्या हितूंतल्यान तुजोय युट्यूबाचेर जावं ह्या सुवातींनी तुजो वावर दिश्टी पडटा. इतलेंच हे विचारपा फाटलें इतलेंच कारण की आमी वर्ल्ड गोवा डे जो गोवा डे युकेच्या डेसान जावपाचो आसा ताका ताणें नांव कितें दिलां? गोवन कल्चरल म्युजिका. ओके. कितें गोल्ड आनी सिल्वर अशें कितें तरी आनी तो घडोवन हाडटा गोल्ड एंड सिल्वर इव्हेंट्स UK लंडन. पळय पियो हाचे ऑर्गनायझर तुका खबर आसतलें? आतां 2 शो जावचे आहात. एक जातलो पयलो 29th जुलय, तो जातलो वेम्बली आनी ताचे मेन ऑर्गनायझर आसा जुलियो आनी वेरिसिमो. आनी दुसरो शो जातलो 30th जुलय, तो जातलो स्विंडन आनी ताचे ऑर्गनायझर आसात एंथनी चिंगू आनी फ्रेडी. म्हणटच तुमचे सायडीच्यान तुमी सगळी तयारी केल्या? पळय फाल्यांच तयार आहा वचपाक. हय आमी रावताले. हांव पयरूच येयला सगळ्यांनी काय. वेलरोज बाय, तुज्या लक्षान जाणून घेवंक सोदता की म्हाकाय उमेद आसली एक कांतार म्हणूंक. म्हणटच संगीताचो अरेंजमेंट जातलो? डेफिनेटली जातलो. सद्याक म्हणजे तुजे आतां हें आख्खेंच कॉन्सर्टाचें म्युजीक कोण कोत्तलो? सद्याक आय एम वर्किंग विथ फ्रँकी फर्नांडीस. तो एक बरो म्युजिशियन गोंय आसता. आनीक हांवें तेकोण खूब काम केलां म्युजिका वरवीं. आनीक सो तेका हांव आयडिया सदां शेअर कोत्ता, ब्रेन स्टॉर्म कोत्ता आमी फ्रँकी हांव हे करूं, एंट्रन्स हे करूं. बिकॉज म्हाका एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जेन्ना लायव्ह वाजयता तेन्ना हांव रायट फ्रॉम द मिनट और रायट बिफोर आय एंटर द स्टेज टील द टायम आय एम ऑफ स्टेज म्हाका सदांच हांव चिंता कितें करूं, हाव डू आय युटिलायज द होल स्टेज. म्हजे स्टेज प्रेजन्स कित्याक हांव जाणा फॉर मी my main strength lies in my stage presence. I think, how do I utilize that? But for me to utilize that, I have to have a strong backup music. So, हांव सदांच चिंता like आनी कितें instrument घालूं, in the instruments, in the music that's already there, along with my trumpet and along with me singing. So, सद्याक हांव आतां फ्रँकी कोणे I'm working with Frankie, and also I'm UK with that, and I'm कोणे various musicians are still very multi-talented musicians. So, and I also know that there's a woman trumpeter there. So I'm looking forward to that. म्हणटच जे कोण म्युजिशियन आसतले तांची तुका आयडिया आसा? Way, because they also, they are great musicians, and personally for me it's an honor to be performing alongside them and Olav, Pio, Mark, because I get to learn a lot. Maka sadda shikong jai, maka as long as my craft is getting better by day, maka te gojete. That's important for me, and I know jana UK wita I'll be able to meet all these musicians and learn a lot from them. So वा खरेंच कारण ल्हान जावप म्हणजे तूं मुखार पावता व्हडलो जाता दुसऱ्यांच्या नदरेन व्हडलो. ओला हो जो शो आसा तो जस्ट एक 3 वरांचो आसतलो? 3 ते म्हाका 6 वरांचो 12 to 8. 12 to 8 12 PM to म्हणजे 8. बरोच व्हडलो. बरोच व्हडलो आहा थंय. म्हणजे तुजी ही कितली कांतारां आसतली? इट डिपेंड्स ऑन द स्लॉट. तेणी तर म्हाका म्हणलें 1 वर कर, तेन्ना कांतारां म्हजी थोडी 2 मिनटांची आहा, तीन कांतारांचेर हांव वचचो ना, पूण टायम स्लॉट हाफ एन आवर कर. आय हॅव स्टॉक फॉर इवन 3 hours शो. वा But that won't be possible. म्हणजे because we have so many artists. साकान जायतें बोल्ला, गरज पडटा तेंच भायर काडटलो. म्हणटो हातूंत कसलीं कांतारां आसतलीं? डिफरंट लायक चा रॉक एंड रोल सगळीं डिफरंट वरायटीज. आनी तशींच हांवें जीं आतां
lately जी केल्यांत like Goan culture, like RRR, the folk music. So I'll be combining all these songs, and I'm also trying to jam up with the musicians over there, at least for 1 or 2 songs. ओके ओके पियो तुज्या कांताराचो पावर कसो कितें आसतलो जो तुवें आयज नदरे मुखार दवरला हांव गावंक सोदतां मोगाचीं कांतारां गोंयची अस्मितायेचीं तशीं संस्कृतायेचीं कांतारां थोडी म्हजी रॉक कांतारां आसतलीं आनी थोडी देखणी कांतारां आसतलीं म्हणजे तुवें तुज्या पोतयेन कितलें बोल्लां कांतारां जायतीं आहात पूण कितें आहा आमकां लोकांचो सहभाग जाय आमी जेन्ना परफॉर्म करता तेन्ना आमकां लोक लागीं आसूंक जाय तेन्ना उदीक उर्बा वाडटा तर आहात हाफ एन आवर शो म्हज्या लागीं आहा मोर देन दॅट ऑल्सो पूण पळोवंक जाय की कशें आमचें एंटरटेनमेंट करूंक जाता पळय तें मिन्स आय वॉन्ट टू से लायक लोक आमकां इंटरॅक्ट जावंक जाय तेन्ना आमी आनी उर्बा आमकां येतली वा 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 वेलरोज भाई ग्रावंड उक्तो हे प्लॅटफॉर्म उक्तें आसतलें तूं वाजयतलें लोक नाचतलो तेन्ना तुजें वाजोवप तूं खंय मेरेन व्हरतलें जाता तितलें थिंगा आय मीन पिवन म्हणला पळय तें आनी ओलोवान बसून एट द एंड ऑफ द डे जेन्ना आमी परफॉर्म करता ऑडियन्स इंटरॅक्शन खूब गरजेचें पडटा आनीक इट्स ऑल अबावट द एनर्जी दॅट्स देर यू नो एज एन आर्टिस्ट दॅट्स ऑल वी लूक फॉर मेजरली नॉट ऑल कारण लोक नाचोंक लागतलो लोक क्यूज्यो मारतलो लोक विसली मारतलो सो तेन्ना तो एक्साइटमेंट ते फील आय मीन ग्राउंडाचेर वचोंक जाय जाल्यार डेफिनेटली वाय नॉट एज लॉंग एज द ट्रम्पेट माइक इज वायरलेस वी गुड आनी चवथो तुमचो पार्टनर हय मार्क रेवलो म्हाका म्हणटच हें कॉम्बिनेशन हो जो सेट आसा म्हाका दिसता जे ऑडियन्स आसतले जे लोक थंय हाजीर आसतले ते बरेच खुशाल जातले हातूंत इल्लोय दुबाव ना तर ऑर्गनायझिंगा बाबतींतल्यान तुमचे कितें विचार आसात की थंय आनिकूय आर्टिस्ट आसतले जे थंय युकेच्या देशांत आसात तेवूय तातूंत मिसळ जातले तर तांचे बरोबर तुमचें कॉम्बिनेशन कशें कितें आसतलें हांवें सांगलां ते प्रमाणे आय बी जमिंग अप विथ द म्युजिशियन्स लोकल म्युजिशियन्स सिंगर्स न्ही पण म्युजिशियनां बरोबर एक्झॅक्टली सेम पूण तुका थोडो वावर आसतलो हय डेफिनेटली आनीक लायव्ह म्युजीक आनीक बरी सावन जाता यू नो ऑब्वियसली आमी बॅकींग ट्रॅक करतली जस्ट टू बी सेफ बट लायव्ह म्युजीक आहा ती आनीक बरी जातली आनीक आमचे ऑल्सो ड्रामर आहा हू इज टू प्ले फॉर ब्लॅक एंड व्हायट आमचे वुमन ट्रम्पेटर आय बिलीव जेन्सी Jency. You know, so along with that, even aning great musicians also, if amkone live wazong jata, titun aning pezat jata, you know, te म्हणटा पळय आणि जेन्ना वेलरोज वाजयता तेन्ना सगळे लोकूच न्हय आर्टिस्ट पासून नाचोंक लागता हे हांवें अनुभवलां कित्याक इन कॅनडा शी वॉज प्लेइंग एंड आय वॉज डान्सिंग इन द ग्रीन रूम आनीक even I dance for you alone. ना खरेंच कारण हो जो पावर आतांच ह्या खिणांत आमकां दिश्टी पडटा म्हणजे ते आमी नदरे मुखार हाडून ते विज्युलायज केल्या उपरांत तो कसो आसतलो कितें जातलें म्हणजे म्हाका दिसता जे सिलेक्शन लोकांनी केलां ऑर्गनायझरांनी तुमकां कॉन्टॅक्ट केला बाबा ह्या शोवाक तुमी आसचे म्हणटच तांची जी उर्बा आनी उमेद आसा ती फुलफील जातली खरेंच आमी चड दिनवाशी आमचे ऑर्गनायझरांचेर कित्याक ताणें आमकां वयर विश्वास दवरून आपयल्यात आनी तो विश्वास आमी तांचे हें करपाक वावुरतले कितें म्हणल्यार वील कीप देयर होप हाय बिकॉज आमकां तेणें आपयल्यात लोकांक आमी एंटरटेन करतले म्हणून आमकां आमचेर आमकां विश्वास आसा तो दवरपाक वावुरतले आनी आमचे इतले तेणें फॉर्मेलिटीज ज्यो आसल्यो आमकां व्हरपाक विजा काडपाक जावं टिकेटी काडपाक तेणें इजिली करून दवरलां तें आमी खरेंच तांकां आमी दिनवासता आनी आमी तांचे आभारी चड करून जुलियो वेरिसिमो एंथनी चिंगो फ्रेडी हे मेन ऑर्गनायझर जे आहा दोनूय शोवाचे आमी खरेंच तांचे आभारी आनी तांकां आमी खूब बरें दिसता कारण आमचे मदले जेन्ना दुसऱ्या देशांत वचून परफॉर्म करतात हेच भाशेन आमच्या गोंयांत आनिकूय जायते आर्टिस्ट आसात तांकांय ह्या फुडें ऑर्गनायझरांनी हात दिवचो तांकांय व्हरचे ज्या उद्देशी दर एकल्याक एक गर्व आसता की आपण दुसऱ्या एका देशांत वचून आपण परफॉर्म केलो आनी आपली कला दाखयली तुमी आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान जे आमचे ऑडियन्स आसात तांकां कितें सांगूंक सोदतात पियो गोंयकारांक गोंयच्या आर्टिस्टांक
तुम्ही सदांच आपलो मोग दिला, तेंको दिला, तांची तुस्त तोखणाय केल्या, तांचो वावर सदांच तुम्ही वाखाणला. अशेंच तुम्ही वाखाणीत रावात आनी आमकां तुमचो मोग दियात, आमकां तुमची उर्बा दियात, कित्याक एज एन आर्टिस्ट आमकां तुमचें एप्रिशिएशन चड गरजेचें. जितली तुमी आमकां आमची उर्बा वाडयतात तितलेच आमी अदीक वावुरता आमची कला बरी करपाक, बरी सादर करपाक. तर अशीच मागता सगळे लागीं युकेच्या दर एका गोंयकारा लागीं ह्या शोक तुमी हाजीर जावचें, तुमचो मोग आमकां दिवचो, आमचो मोग आमी तुमकां दितले आनी हो वेळ आमी उमेदीन सारुया. गोवन कल्चरल म्युजिका रावता तुका म्हाका वेळ उमेदीन सारूंक. वा वा वा. वेलरोज बाय, तूं कितें सांगूंक सोदता? आमची गोंयकार भाव भयणां खूब जाणां संवसाराक शिपडल्या, चड करून आमची यूथ आहा पळय ते, स्पेशली UK. आनीक म्हाका हो प्लॅटफॉर्म मेळता परफॉर्म करपाक इन दी UK. म्हजें मेन मोटो सदांच की गोंयकारपण आमचे फुडें व्हरपाक, जे ओलावान आनी पियोन म्हणलां पळय ते. कित्याक हांव जाणा कॅनडा राबोन केन्नाय खूब त्रास जाता कोंकणी उलोवपाक कोणा कडेन, कित्याक कोण मेळोन उलोवपाक कोंकणी. आनी मागीर हांव तेन्ना म्हज्या माय पायक फोन करता आनी कोंकणी उलयता, पियोक फोन करता कोंकणी उलयता. आनीक आय थिंक आमकोणें आमची कोंकणी मायभास आहा पळय ती वन ऑफ द वेज जी ती धरूंक जाता थ्रू आर म्युजीक. आमची कांतारां आहा पळय ती म्हणून. आनीक तितून मातशी थोडी बहुत प्रॅक्टीस जाता. फॉर मी स्पेशली ट्रम्पेट वाजयता, सो लिरिक्स चड पडना, बट हांव कांतारां म्हणटा तेन्ना लिरिक्स पडटा. इवन थ्रू म्युजीक म्हाका खूब खुशालकाय भोगता जेन्ना भायर लोक, कॅनडा लोक म्हणटा की तुमची कोंकणी, आय लायक युअर कोंकणी सॉंग्स, युअर इन्स्ट्रुमेंटल्स. तांकां दे डोंट हियर द लँग्वेज, पूण तांकां ती इन्स्ट्रुमेंटलाक थ्रू द इन्स्ट्रुमेंट्स तांकां आमची गोवन म्युजीक, आमचे गोवन कल्चर आहा पळय तो, दे फील इट बिकॉज एवरी नोट रिमांड्स मी ऑफ गोवा हांव वाजयता तेन्ना. आनीक again, I'm really grateful to the organizers who are taking us. कित्याक खूब पयशे लागता घडोवन हाडपाक गेल्ले इतले व्हडले प्लॅटफॉर्म आनी बजेटाचे शो. इट्स नॉट इजी. मोर दॅन फायनान्स एफर्ट हांवें पळयलां ते म्हाका सदांच वॉट्सॅपार मॅसेज करता टू फॉलो अप, टू ऑलवेज चॅक तुजी विजा जाली, प्रोसिजर कितें चलता, हाव इज एवरीथींग. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. आनीक artists like us are really grateful kidak when we have the talent, we definitely need a platform to showcase the talent, and because of organizers like Verissimo, Julio, Anthony, Chinga, Freddy, आमची कला आहा पळय ती दाखोवंक जाता संवसाराक. आनीक पियोन म्हणलां पळय ते म्हजें फकत मागणें तुमचो सपोर्ट सदांच तुमचो तेंको आसपाक. स्पेशली गोंयकाराक सपोर्ट करपाक इट्स खूब गरजेचें. हांव वचून जेन्ना गोंयकार आर्टिस्ट आसता म्हाका खुशालकाय भोगता, आनी तेंच म्हजो तेंको की तुमी आमकां सपोर्ट करतली, स्पेशली आमच्या UK शोक. आय होप वी हॅव अ ब्लास्ट and I hope we all do justice for the show. वाव. खरेंच म्हणजे काळजान जो ब्लास्ट ताणें केला तो तुमच्या मुखार जरूर येतलो. ओलाव बाब, ओ लाव निमाणें तुजें कितें सांगणें? ओके, आमी संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक पावूं गोंयकार, स्पेशली UK आसलेले गोंयकाराक केन्नाच आमच्या माणकुल्या गोंयांक आमी विसरोंक जायना. आमचे भांगाराचे भाशेक कोंकणी आमी विसरोंक जायना. आनी हांवूय खंयच्याय संवसाराच्या कोणशाक पावत जाल्यार म्हजे भाशेक आनी म्हज्या गोंयांक केन्नाच विसरचो ना. म्हणटच आमी सगळे गोवन कल्चरल म्युजिका गाजोवया आनी बरोबर गाजयताना हेंवूय वाजोवया. ओके, सो विवा गोवा, विवा गोंयकार, विवा कोंकणी. खरेंच हांवें सुरवातीकूच म्हटलां की भांगाराच्या ह्या आमच्या गोंयांत जायते भांगाराच्या गुणांनी भरलेले कलाकार आमकां दिश्टी पडटात. आनी अशेच 4 आमचे मालगडे म्हणटा हांव, कारण तांकां जायतो अनुभवूय आसा. तांच्या फाटल्यान जायतें कितें आसा की मालगडो जाणटोच जाल्या उपरांत मालगडो न्हू, संगितांतूय जाणटे जातात. आनी तातूंतल्यान त्याच पासत हांवें तांकां म्हटलां की हे 4य जाण
ह्या परदेसान वचून युकेच्या देशान वचून गोवा डे गाजयतले आनी फुलोयतले हातून इल्लोय दुबाव ना. वेळांत वेळ काडून पियो बाब आयच्या ह्या कार्यावळीक तूं हाजीर जालो, तेच भाशेन वेलरोज बाय तूंय वेळार पावलें आनी तेच भाशेन ओलो बाब तूंय पावलो. म्हणटच किरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. देव बरें करता. आनी इतल्यानूच ह्या तिगूय मानेस्ताच्या सांगाताक मनान धरून माक रेवलोन सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.